गोय उद्योग उदरगत महामंडळान नवीन नेमावळ हाडल्या। उद्देगांक परवान्यां खातीर व्हाण जरी नासतना सिंगल विंडो क्लियरन्सा वरवीं तांकां परवाने मेळटले। तशेंच बऱ्यांतले बरे उद्देग गोंयांत येवचे म्हणून दोनापावला इन्व्हेस्ट गोवा ही परिशद जातली। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। मुख्यमंत्र्यां हस्तुकी गोय उद्देग महामंडळाच्या नव्या लोगोचें अनावरण जालें आनी तांणी उद्देग वेवसायिकां बरोबर चर्चा केली। बायलां उद्देजक, स्टार्टअप, प्लॉट होल्डरां खातीर सवलतींची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केली। Goa Industrial Development Corporation new logo, which itself is a Goa, GOA, तुम्ही पळय तर तुका कळटलो, which is again green हातूंतल्यान आनी आमी जशें म्हणटा की अजुनूय बी मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट गोंयांत येवपाक जाय, त्या खातीर ज्यो पॉलिसीज बदलल्या तेजो हायलायटूय तुमकां दिता। आनी नेक्स्ट वी आर रिकग्नायझिंग इन्वेस्ट गोवा समिट 2024 starting from the 29th of January in convention center Punje. Goa government and CII, Invest India, CII, Goa IDC हे सगळे मिळून इन्वेस्ट गोवा 2024 समिट मी ऑर्गनाइज करतात। या दोन्ही कामां खातीर म्हाका दिसता पयलेच फावटी तुमी इंडस्ट्रीज असोसिएशन सगळ्या लोकां कडल्यान ऐकले, त्या खातीर तितकोच ताज्या पलीकडे विशय कांय नाशिल्लो। Just industries association have a new regulations they to simplify the process with the single window clearance for the land allotment and construction. That is one. Second one, logistic, warehouse, IT and IT enabled services given industry status. Third one, it liberalize the transfer and service mechanism, allowing the ease of exit for business. First time in policy and incentives for the women entrepreneurs, intellectual property holders and startups and for the sustainable measures. And last one is a commercial plot and 20% of the industrial plot is available through the simplified auction route. हातूंतल्यान हे प्रोसेस जे आसा आमचे रेग्युलेशन जे नवीन हाडटा तेजे हायलाइट आसा। एकच बाकीचे आमचे गव्हर्नमेंट पॉलिसी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोवा इंडस्ट्रीज ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022, गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी 2021, Goa Logistic and Warehouse Policy 2023 and Goa Startup Policy 2021. हे सगळे मॅक्झिमम प्रमोट आणि हे करपा खातीर गोंयांत तरांत इन्वेस्टमेंट येवची म्हणून आमी इन्वेस्ट गोवा 2024 which is we are organizing on the 29th of January in a Taj.